म्हज्या इनॉग्रेट परत एकदा इनॉग्रेट करपाक म्हणजे सेमी कंडिशनात आशिल्ले आमी आतां पार्टाकल्या उपरांत आमच्या PWD डिपार्टमेंटान ते परत रिफर्निश केले आनी आज तेजें हस्तांतरण करपा खातीर हांगासर आसा तुमचे आमदार चंद्रकांत शेट्टी DGP शालू कुमार SP राहुल आनी बाकी SP प्रदीप रेवडकर सरपंच पद आनी बाकी सगळे हांव चड वेळ घेवचो ना पण सातत्यान गोंयच्या चारूय बॉर्डरीचेर तशें पळोवंक वचत जाल्यार पत्रादेवी पोळे पत्रादेवी पोळे केरी मोले आनी दोडामार्ग 5 एकंदर ह्यो सगळ्यो जर पळयशीत म्हणजे 5 डिपार्टमेंटाचे ऑफिसीस 5 वेगवेगळ्या बारीक बिल्डिंगेनी आसा हांव प्रत्येक कडेन वता तेन्ना ते पळयता ताज्या उपरांत गव्हर्मेंटान ऑलरेडी डिसिजन घेतला. It is an integrated border management system. Integrated border management system म्हटल्यार कितें प्रत्येक बॉर्डरीचेर तशें पळोवंक वचत जाल्यार स्टेटीच्या बॉर्डरीचेर राज्यात जी व्हेहिकल येता ती व्हेहिकल चॅक केली वता. त्या व्हेहिकलींतल्यान कितें हाडलां कितें ना हें चॅक करता आनी तें चॅक केल्या उपरांत ताजेर टॅक्स लागता काय ना म्हणजे ताका एक्सायज टॅक्स आसा काय ना वयतानाय चॅक करता आनी येतानाय चॅक करता. ताका लागून हांवें इंटिग्रेटेड बॉर्डर मॅनेजमेंट सिस्टम स्टेट बॉर्डर मॅनेजमेंट सिस्टम हें म्हटलां म्हणजे जो सोरो भायर वयता तोय चॅक करतलो सोरो भितर येता तोय चॅक करतलो. APMCच्या मार्फत एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट हे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस म्हणजे दूध जर भितर येता जाल्यार ताजेरूय टॅक्स लागता. भाजी भितर येता जाल्यार तेजेर मिनिमम म्हणजे APMCचे टॅक्सीस लागता. GST प्रत्येक गुड्साचेर तेणी फारीक केला काय ना म्हणजे खंयच्यो गाडयो कितें घेवन येता तोय टॅक्स फारीक केला काय ना हें चॅक केलें वता. इवन जो व्हेहिकल भितर येवपी जी आसा तिणी तेजो रोड टॅक्स पे केल्लो आसा काय ना ओके ताजे बाकीचे डॉक्युमेंट्स बरोबर आसा काय ना चोर बीन बाकीचे सगळे जे पळयता ते तेंचें काम म्हणजे पुलिसांचें आमचें ते कोण आसता ते कितें करून गेल्या लोक ते सगळे चॅक करतात. पूण हांवें ही सिस्टम आमी 5 बॉर्डरीचेर सुरवात करपाची थारायल्या आनी ताका लागून IT ऑलरेडी आमचे सर काम करपाक लागला. इन्फ्रास्ट्रक्चरूय आमकां खूब बरो करपाक दीस इज अ टेम्पररी. हांवें म्हटलां की पयलीं पत्रादेवी करता तेजे प्रशस्त अश्यो बिल्डिंग्स तातूंतल्यान मागीर पुलीस डिपार्टमेंटाक RTO डिपार्टमेंटाक एक्सायज डिपार्टमेंटाक APMC डिपार्टमेंटाक हेंकां सगळ्यांक वेगवेगळी ऑफिसीस उरतली आनी वन टायम व्हेहिकल एकदां भितर आयली काय ती सगळ्योच व्हेहिकल चॅक केले काय परत गाडयेक तेकाय त्रास जावचो ना लोकांकूय त्रास जावचो ना म्हणजे खंयच्याच पद्दतीन हॅरेसमेंट वो भितर येता किंवा भायर येता ताका जावचो न्ही. आनी बींग अ गोवा इज अ टुरिस्टीक स्टेट आमकां लोकांक वेलकम करपाक जाय अतिथी भव म्हणून वेलकम करपाक जाय. ताजी गाडी म्हणजे भायर वयता आसतना सुद्दां आमकां परत चॅक करपाची गरज ना. ह्या सिस्टमांतल्यान आमी थोड्याच दिसांच्या भितर म्हणजे आतां जरी हे फर्निश केलें थोड्यो सिस्टम एका जाग्यार पडटल्यो म्हणजे पुलिसां खातीर आसतल्यो पण परत एक्सायज उरलो APMC उरलो अशेंच सगळ्या म्हणजे पत्रादेवी पासून पोळ्या पर्यंत ह्या सगळ्या सिस्टमीचेर एक बरें म्हणजे हाजो विचार जर तुमी पळयशात जाल्यार हाज्या पयलीं सरकारान केन्ना करूंकूच नाशिल्लो. खंयच्याच एक पोस्टाचेर वचून पळयात तर एक्सायजवाले बी पत्राच्या हितून आसा. हांवें PWD ऑलरेडी कामाक लायला हो तरी हालयता तांणी ऑलरेडी म्हणजे जागो बीन आतां एक्वायर केला आपलो जागो कितलो आहा तो सोदला त्या जाग्याचेर बिल्डींग कशी जातली हें प्लॅनिंग करपाक सुरवात केला आनी 5 जाग्याचेर एका प्रशस्त पैकी म्हणजे स्टेटींत भितर येता आसतना आमी म्हणटा की बरें वेलकम जालें बरें इन्फॉर्मेटीव सगळी जर म्हायती मेळ्ळी जाल्यार स्टेटींत येवपी मनीसूय खूश जाता. म्हणजे स्टेटींत येवपी मनशाक आमी टुरिजमा खातीर म्हणजे ताका इवन जो ब्रॉशर टुरिजमाचो दिलो जाल्यार रायट पद्दतीचे बऱ्या पद्दतीचे तांकां वेलकम करप हें सरकारान ठरयलां. म्हणून अशा पद्दतीचे स्टेटीचे बॉर्डर चेकपोस्ट हे खूब बरें करप हें ऑलरेडी ठरयलां. ताची सुरवात काय आसना म्हणजे दुसऱ्याच इनिशिएटीव्ह घेवन आमच्या PWD डिपार्टमेंटान हें कंप्लीट केलें आज हेजें हस्तांतरण करता. उरलेली इन फ्युचर आमची जी गव्हर्मेंटाची तेंकून जागा आसा ती सगळी नॉट ओन्ली द एक्सायज पण एक्सायज आसतले APMC आसतले GST आसतले ह्या सगळ्यां खातीर एक वेगळी सिस्टम आमी डेव्हलप करतले जाता तितके बेगीन आनी एक बऱ्या पद्दतीचो इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करपाचो थारायला. आयज खूब मोठ्या प्रमाणात म्हणजे सहसा मुख्यमंत्र्यांचे मनापासून आभार मानता
ह्या दोडामार्ग आउटपोस्टाचो जेन्ना पयली म्हजी असेंब्ली जाली तेन्ना हांव इश्यू रेज केल्लो आणि मागीर आमी टीम घालून सतत 1.5 ते 2 वर्सां फॉलोअप करून आज हे काम जाल्लें आसा. तुमकां हांव इतलेंच सांगता, खूब जाणांक कितें विकास जाता तो कळना. एके वाटेन म्हणटा 800 कोटी बिचोलेन आमी मोडटात आनी दुसरे वाटेन म्हणटात विकास जायना. विकास पळोवपाक मातशी नजर, पण म्हाका म्हाज्या लोकांचेर विश्वास आसा, तुमचे सगळ्यांचे, म्हज्या भाव भयणांचे, म्हज्या सगळ्या मित्रांचे, जे माझ्या आई बाबा समान आसा त्यांचे सगळ्यांचेर माझो विश्वास आसा की तांकां खबर आसा ग्राउंड लेवलार आमदार कशी कामां करता आणि ही सगळी कामां फक्त कोणामुळे जाता, एक तुमच्यामुळे आणि दुसरे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री. खरोखरच आज मुख्यमंत्री प्रोग्राम रिक्वेस्ट केली 5 मिनटां येवन चलात असे मुख्यमंत्री जे सदांच पॉझिटिव्ह आसा, सदांच अंडरस्टँडिंग, अप्रोचेबल, केन्ना ना अशें ना, अशें आमकां सदांच मेळिल्लें आसा. म्हणून ही सगळी जाता. हांव देवा कडेन मागता की तांचे हेल्थ बरें आसुनी आणि सबंदय फुडली आमची आनी 3 वर्सां कारकिर्दीक आनी ताच्याय फुडें ते मुख्यमंत्री म्हणून आमकां लागून इतलेंच मतदान करता.